नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या ह्याच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकां बरोबर परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीची 7वी आवृत्ती आयज सकाळी 11 वरांचेर टावन हॉल स्वरूपात भारत मंडपमात जाली. ह्या खासा कार्यावळीत 4000 विद्यार्थी, पालक, शिक्षक वांटेकार जाले. परीक्षा पे चर्चा वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी एग्जाम वॉरियर्स विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकां बरोबर तणावमुक्त परीक्षेविशीं संवाद साधलो. तर एक राज्यांतल्यान 2 विद्यार्थी, 1 शिक्षक तशेंच कला उत्सवाच्या जैतिवंतांक खासा आमंत्रण आशिल्लें. 100 मार्क्स का पेपर है. अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना. तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है. खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं. उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है. और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे. आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे. सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए. हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है. और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई अपने मन में नहीं आने देना चाहिए. परीक्षा पे चर्चा ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कार्यावळीचे प्रक्षेपण कुजरा शाळा संकुलात घडोवन हाडिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीत वांटो घेवन भुरग्यांक आपले करियर निवडटना ताका कितलो वाव आसा हाचो विचार करून तशेंच आवय बापूय आनी शिक्षकांचे मार्गदर्शन घेवन फुडें सरचें अशें सांगलें. करियर ऑप्शन्स वेगवेगळे अवेलेबल आसा. ती सदांच करियर ऑप्शन आपल्याक जे करियर आवडटा आणि आवडटाच बरोबर त्या करियराक फ्युचर कितें आसा, फक्त आवडलेच म्हणून जावचें ना. त्या करियराक फ्युचर आसा काय ना हाजो विचार तुम्ही करचो पडटलो. दॅट फ्युचर आसा काय ना आपल्या टिचर्सां कडेन डिस्कस करचो पडटलो, आपल्या पेरंट्सां कडेन डिस्कस करचो पडटलो. आणि खरोखरूच जर करियर फ्युचरिस्टीक जर आसत जाल्यार ते करियर घेवन आपण खूप फुडें वचपाक काय हरकत ना. आणि ताका लागून पर्सेंटेज डजंट मॅटर. हांव परत सांगता, म्हणजे तुम्ही जर त्या पर्सेंटेजीच्या नादान म्हणजे म्हाका 99% पडूंक जाय ह्या नादान जर स्टडी करीत जाल्यार एकदां टेन्शन येता. त्या नादान स्टडी करीत जाल्यार मागीर तितके पर्सेंटेज पडले ना जाल्यार आनीक चड टेन्शन येता. ओके, पडले ना काय आनीक चड टेन्शन येता. त्या खातीर म्हाका दिसता पर्सेंटेजीचेर टेन्शन घेवं नाकात, करियराचेर फोकस करात. आणि करियराचेर फोकस केल्यार तुम्ही ते करियर 100% अचीव करपाक शकतले. बिहारचे नवे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी 8 कॅबिनेट मंत्र्यां सयत काल सोपूत घेतलो. NDA गटबंधनाचें नवें सरकार स्थापन जाले उपरांत आयज पयली कॅबिनेट बसका जाता. इतले मजगतीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हांचे आड NDA सदस्यांनी नोटीस जारी केल्या. NDAच्या आमदारांनी विधानसभेच्या सचिवां कडेन ही नोटीस दिल्या. NDAच्या आमदारांनी अवध बिहारी चौधरी हांणी आपूण जावन राजिनामो दिवचो अशी मागणी केल्या. कदंब महामंडळा सयत हेर प्रकल्प आणि उपक्रमांची बुन्याद घालून प्रताप सिंग राणे हांणी राज्याच्या उदरगती खातीर मोलादीक वावर केला. तांकां लागून गोंयाक घटक राज्य, स्वतंत्र भास आणि स्वतंत्र वळख मेळ्ळी. सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर, मनोहर पर्रीकर हांचे प्रमाण तांचें योगदान सेगीत यादीक उरतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आदले मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे हांच्या 85व्या जल्मदिसाच्या सुवाळ्या वेळार मत उक्तायलें. राज्या खातीर मेळप ही त्या दृश्टीन राज्याची खूप व्हड गजाल आसा. आणि ते तेंच्यांनी काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत घडये काँग्रेसीचे राज्य तेन्ना आसलें म्हणून तांकां इजी गेलें तेन्ना घटक राज्य मेळप. तांच्याच कार्यकाळात तशी पळोवंक वचत जाल्यार न्यू असेंब्ली कॉम्प्लेक्साचें उक्तावरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजीच्या हस्ते तांच्याच कार्यकाळात जाला. म्हणजे आमी जेका म्हणटा
की तांच्यांनी वेगवेगळे म्हणजे बुनियादीचे फातर ह्या राज्यात तांच्या कार्यकाळात घातले गेले. कदंबा ही सर्विसीस तांच्या कार्यकाळात सुरवात जाली, जी आजपर्यंत वेगवेगळ्या गांव वाठारांतल्यान कदंबा सर्विसीस चलता. ताजी आमी सातत्यात सगळे जाण म्हणजे ती आमकां सेवा म्हणून वापरता. 70च्या विकासात तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. 70च्या लोकांनी कंटिन्युअसली गेली कितलीशींच वर्सां तांचेर प्रेम केलो. 50 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां 70तल्यान म्हणजे पर्ये मतदारसंघांतल्यान निवडून दिलो. सुरवातीक 70 एक मतदारसंघ आनी ताज्या उपरांत 2 मतदारसंघ जाल्या उपरांत पर्ये ह्या मतदारसंघांतल्यान तांकां कंटिन्युअसली तांकां निवडून दिलो. आदले मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे हांचो जल्मदीस आयतारा व्हडा दबाज्यान पर्ये मतदारसंघात मनयलो. ह्या वेळार आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, विजयादेवी राणे, मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार देवया राणे तशेंच अभिनेत्री हेमा मालिनी, गायिका हर्षप्रीत कौर हांणी ह्या वेळार हाजिरी आशिल्ली. मेकर्स ऑफ मॉडर्न गोवा ह्या पुस्तिकेचें मानेस्तांच्या हस्तुकी विमोचन जालें. परवरे आयोजीत केल्ल्या नोमोजोची 5वी आवृत्तीची उक्तावण फामाद अभिनेते जॅकी श्रॉफ हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गायिका हेमा सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी तशेंच भुरग्यां खातीर मनरिजवणेचे खेळ आयोजीत केल्ले. मुखेल सोयरे अभिनेता जॅकी श्रॉफ हांणी उलयतना आमी उदरगतीची पावलां घेतना भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करून मुखार सरपाक जाय अशें सांगलें. Future of children. It is not our job is to leave a beautiful soil, beautiful water, beautiful thought for the babies. His child, everybody's children. They are the future generation. Leave a beautiful, lovely world for them. Go green, cycle a lot, cycle a lot. If you get a cycle track, go there. Learn dancing, learn singing, be in art, football. तोड़ के रखो बच्चे लोग. फोंडे तालुक्यांतल्या शिलवाडा सावयवेराचे शेतकार संजय पाटील हांणी अथक परिश्रम घेवन आपल्या 10 एकर कुळागरांत नैसर्गिक शेती कशी करची हाचें उत्कृश्ट उदाहरण शेतकऱ्यां मुखार दवरलां. हाका लागून अंदूचो भारत सरकाराचो पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला. दूरदर्शना कडेन उलयतना तांणी पद्मश्री पुरस्काराक लागून लोकांचो शेती क्षेत्रा कडेन पळोवपाचो लोकांचो दृश्टिकोन बदलतलो अशें सांगलें. 2024चो पद्मश्री पुरस्कार म्हाका फावो जाल्या बद्दल हांव भारत सरकार आनी गोंय सरकाराचे अत्यंत मना पासून आभार मानतां. ल्हान आसतना जेन्ना हांव शिक्षणाक म्हाज्या मामाल थंय आसतालो तेन्ना थंय एक संघाची बैठक चालू आसली आनी ते बैठकींत त्यांनी एक गीत सादर केलें. हो पुरस्कार हांव तमाम गोंयच्या शेतकऱ्यांक आनी भारतांतल्या शेतकऱ्यांक अत्यंत आनंदी वृत्तीन समर्पीत करता. नैसर्गिक शेती हो एक तसो गहन विशय आनी गेली 35-36 वर्सां आमी गोंयांत ह्या नैसर्गिक शेतीचो प्रचार आनी प्रसार जावचो हे दृश्टीन झट्टाले आनी त्या प्रयत्नाक आमकां आयज यश येयलां अशें म्हाका दिसता. 19 वर्सां पिराये सकयल्या दादल्यांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत निमाण्या गट खेळांत भारतान अमेरिकेक 201 धांवड्यांनी हारयले. काल दक्षिण आफ्रिकेंत जाल्ल्या ह्या खेळांत भारतान पयली बल्लेबाजी करतना 50 षटकांनी 5 गडे वगडावन 326 धांवड्यो केल्यो. हातूंत अर्शिन कुलकर्णी हांणी 108 जाल्यार मुशीर खान हांणी 73 धांवड्यांचें योगदान दिलें. अर्शिन कुलकर्णी हाका मॅन ऑफ द मॅच म्हणून घोशीत केलो. अमेरिकेन पयली करू बावलो जिखून भारताक पयली बल्लेबाजी करपाची संद दिली. उपरांत 327 धांवड्यांच्या मोखीक जाप दितना अमेरिकेचो पंगड फकत 125 धांवड्यो करपाक पावलो. ह्या जैता उपरांत भारत सुपर 6 गटांत आस्पावीत जाता. आतां भारताचो फुडलो खेळ न्यूझीलंड आनी नेपाळा आड सुपर 6 खेळांत जातलो. आनी इतल्यान ह्यो खबरो सोंपल्यो. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.